तर आयचे व्हिडिओन आमी करया विसवणाचे कडी. हेजे पयलीं बी आमी विसवणाचे कडी केल्ले ते दुसरे भाशेन आनी हे दुसरे भाशेन करया. तर ह्या भाशेन स्लायस मारून घेतला हांवें. हातूंतले फक्त 2 ते 3 वापरतलो. आता हळद आनी मीठ लावन एक 10 मिनटां दवरता. कितें बरें मॅरिनेट जातले. जितले मॅरिनेट जातले तितले टेस्टी जातले नुस्तें. दोनूय सायडीन लावप. खूब तरेचे कडी आहा विसवणाचे आनी सगळे तरेचे आमी कडी हांगासर हाडया. आतां नाल्ल अर्दवळ जाय आमकां. मसालो पळोवन घेयात. हे मिरसांग आनी मिरसांग तुमकां जाय तितले तुमी मिरसांग वापरात. जाता कितें थोडे लोक म्हणटा अरे पंचण जातले म्हाका मातशें तीख आवडटा मिरसांगी मातशे चड घालता. तर तुमकां मिरसांगी मातशें कमी जाय जाल्यार तुमी मिरसांग कमी घाला. तर हांवें हांगासर 2 तरेचे सुकी मिरसांग घेतला. एक कश्मीरी मिरसांग आनी ते पांडी मिरसांग. 1 टेबल स्पून सुकी कोथमीर, अर्दो टीस्पून जिरे, 2 लसूण, आल्याचे तुकडे एक धाकटेशे, अर्दो टीस्पून हळदी पिठो. आमटाण आमी गरम उदकान भिजोवन घेवया. हेजे बियो सोंपेपणान भायर येतले आनी हे सॉफ्ट जातले. जितले बियो आहा तितले सगळे काडून उडोवप. आनी आमटाण लास्ट पासून घालून वांटलें जाता, पयलीं बी घालून वांटलें जाता. हांव थोडे चडशे लास्ट वांट्टा, पण हे रेसिपीन हे भाशेन केलां. आतां आमी हेका बरें वांटून घेवया. उदक घाली आयले. तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या हिसपान तुमी उदक घालपाक शकता. हे पळयात मसालो जालो आमचो तयार. आतां एका हांडयेन आमी पयलीं कांदो शिजून घेवया हे भाशेन आनी ताका हे हांडयेन घालया आनी इल्लो मीठ घालया आनी एका बरें मिक्स करून घेवया. बरें 2 ते 3 मिनटां करपा जाय. आनी आतां घालया मसालो. इल्लो उदक घालया. बरें एक 10 मिनटां हे मसालो शिजपा जाय. 10 मिनटां उपरांत तुमकां हे मसालो शिजपा लागतले. 10 मिनटां जाल्ले आसा. आतां आमी घालया 5 ते 6 कोकम आनी 2 ते 3 मिरसांग. ऑप्शनल ना, तुमकां जाय जाल्यार घालप. आतां आमी नुस्तें हळू हळू नुस्तें दवरया भितर. विसवणाचें पोस्तां आनी ताका हे भाशेन मिक्स करून घेवप. चमचो घातल्यार विसवण मोडटलो. आतां टेस्ट करून पळोवया. 8 ते 10 मिनटां लागतले आमचे नुस्तें शिजपाक. हे आमचे कडी तयार जाल्ली आसा. तुमी जर घरान ट्राय करीत तुमचे कडी कशी जाल्या म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात आं. मेळया तर दुसरे व्हिडिओन. देव बरें करूं.